आज विलेज पंचायत वेलिंग प्रियोळ कुंकळे हेजी MP LEDच्यान जो सभागृह बांदिल्लो आसा त्याच बरोबर सकयल आमच्या ग्राउंड फ्लोराचेर जी शॉप्स जी आसात त्याच प्रमाणे आमची नवी आमचे पंचायत घर त्या संदर्भात इन्स्पेक्शन करपा खातीर आज सरपंच आदले सरपंच बाकी सगळे पंच मेंबर आमचे सेक्रेटरी सगळे ऑफिशियल्स हांगासर आसात. एक गोष्ट कंप्लेन आशिल्ली की सगळे शॉप ओनर्स जे को ओनर्स जे आहात ही सबंद आमची लिकेजीस जातात. आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन जेन्ना केलें तेच्या वेळाचेर जो रूफ जो घातिल्लो आसा ताजे पत्रे जे आसात ते खूब कमी तेजे हें काडिल्ले आसात. ताका एक्सटेंशन करून भायर हाडपाची गरज आसा आनी अशे तरेचे डायरेक्शन्स आमी पंचायत जे इंजिनियर्स आसात अलॉंग विथ द सेक्रेटरीक आमी दिल्ले आसा जेणे करून तो पंचायतीचे शॉपांनी जे कपडे म्हणू नाकात बाकी सगळे अलायड प्रोडक्ट्स म्हणू नाकात तांचे सगळे डॅम्पनेस आयिल्ले आसात. आतांच केअर घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे कितें उपाय योजना करपाक जाय त्यो उपाय योजना करपा खातीर सेक्रेटरीक आमी डायरेक्शन दिल्लें आसात. घडये पंचायत लेवलाचेर एखादे वेळ हें जर काम जर जायना जाल्यार म्हजे कडेन तांच्यान रिपोर्ट करून हांव म्हज्या फंडांतल्यान किंवा बाकीचे आमचे PWD कशें कितें आसा तें पळोवन हें सगळें हें करून घेता. कारण बिल्डींग बांदले म्हणून जायना तेजी मेंटेनन्स जावप टायम टू टायम हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सबंद गोंया भितर जर आमी जर एक नजर जर मारली जाल्यार मोठे मोठे प्रोजेक्ट अशेच आसात पूण तेजे मेंटेनन्सा कडेन दुर्लक्ष केल्लें आसा आनी जेदे वेळाचेर ते सामके डिटेरिएट कंडिशनान जाता त्यादे वेळाचेर आमचे अधिकाऱ्यांक किंवा बाकीच्या सगळ्यांक जाग येता. पूण आज आमी पयलूच तेजी नोंद घेतिल्ली आसा आनी जाता तितलें उदक पावसान तेजे डॅम्पनेस येवपा ना किंवा जो माल जो प्रत्येक दुकानकारांनी आपलें दुकान घेतलें तांचेर नुकसाण जावपा ना हेजी जबाबदारी घेवपाचें आमी ठरलेलें आसा. दुसरे अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणजे आमचो पंचायत घर. ज्या पंचायत घरा भितर वेगवेगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस पंचायत घर त्याच बरोबर जीम ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात. पूण फाटले कोरोनाचो काळ सुरू जाल्ले कारणान थोडीशी काही गोष्टी कामाक भितर गती मातशी खाली आयिल्ली आसात आनी त्याच संदर्भात आज स्लॅब जाल्लो आसा. जाता तितलो आमचो प्रयत्न आसा की ही जी पंचायत घर आमचे येता त्या ह्या वर्सा भितर त्या पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि अत्यंत महत्वाची विषय म्हणल्यार आमची केंद्र सरकारची एक कोल्ड स्टोरेज एक स्कीम आसा आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मार्दोल हो एक मार्केट एरिया आसा आणि जे मार्केटान हांगसर वेजिटेबल आसात खास करून ग्रामीण भागातले सगळे वेंडर्स जे आसात तांकां ह्या जर कोल्ड स्टोरेज प्लांटाची जर गरज जर आसा जाल्यार ती इन्स्टॉलेशन करपा खातीर जाग्याचो आमी आयडेंटिफाय करपा खातीर आयिल्ले आसात. हे कोल्ड स्टोरेज जर घालतले जाल्यार आमकां जावं तो वेजिटेबल किंवा जो आमचो फिश जो आहा दोन तरेचो प्रकार आहा ताका आमकां मिनिमम आमकां 40 to 50 स्क्वेअर मिटर आमकां जमनीची गरज आसा. ते खातीर आमी खंय तेजें इन्स्टॉलेशन जावपाक शकता. सरपंच मंगेश गावडे आज आमच्या ह्या पंचायत हॉलाच्या सकयल जी शॉपां आसा तेजें इन्स्पेक्शन करपाक लागून आमी कागाळ आमचे कडेन कागाळ त्या ओनरांनी शॉप ओनरांनी मांडलेली त्या प्रमाणे आमदारा कडेन आमी टायम घेवन ती आयज पळयलेली आसा. खरेंच त्या शॉपाक लिकेज येता आनी जें काम आसा तें खूब करपाचें आसा. तेन्ना ते पत्रे आसा ते लांब करून तेंचें उदक जें आसा तें सकयल उडोवपाचें फाटल्यान प्लास्टरींग करपाचो हें सगळें आतां ठराव सेक्रेटरी कडेन मांडलेलें आसा आनी हितून म्हाजे कडेन मांडलेलें आसा. तितूंत आनी कोल्ड स्टोरेज एक प्लांट येवपाचो आसा तेजी जागा पळयलेली आसा ती खंयचे खंय करपाची ती बीन घेतलेली आसा. तेन्ना हायवे आसा हायवेंतल्यान लोकांक शॉर्टकट कशें येवपाक मेळटलें तेजें PWD कडेन उलोवपाचें अशें आमच्या आमदारान सांगलेलें आसा. आनी एक कागाळ आशिल्ली जे शॉपां भाड्यान घेतलेली आसा 5 वर्सां प्लस 5 वर्सां तितून 5,100 ही तेंची भाडें आशिल्लें तें भाडें चड अशें दिसता म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी कागाळ केल्ली आसा. पंचायतीक लेटर करून तिणें तें डेप्युटी कलेक्टर आमदारा कडेन सगळें पावयलेलें आसा आनी सगळ्यांचो एक हें आसा की ती आमकां कमी करून एक 3,000 पर्यंत करून दिवचें आनी तें आमच्या आमदारा कडेन आमी मांडलेलें आसा.